भारतीय जनता पार्टी का जिल्लो पंचायत वेंचणूक जी आसा 20 तारीख जावपाची आसा आनी तुमी गोंयभर सगळे धुमशाणां चल्ल्या प्रतिवाद वाद हे चालू आसा. आमी आयज आयल्या पेडण्या. आयज पेडण्या धारगळ मतदारसंघातल्या एका उमेदवारा वांगडा उलोवपाक आयज मेळ्ळ्या. धारगळी खरें म्हळ्यार आप आसा, गोवा फॉरवर्ड आसा आनी तेतूंत BJPचो एक कडेगाड असो जो उमेदवार आसा तो BJPन दिल्लो आसा. आज आमी उलयतले धारगळच्या नानू हरमलकराच्या वांगडा. तो उमेदवार आसा आनी ताका भरपूर सपोर्टर डोर टू डोर सद्या तेची कॅम्पेनिंग चालू आसा. नानू बाब, तुमकां ही ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी, गळ्यांत कमळ घालपाची ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी, कितें सांगतले तुमी? नमस्कार. हांव पयलीं म्हाज्या पार्टीचे धन्यवाद म्हणटा की एक सादारण थंय म्हाका एक कार्य करता हांव 20 वर्सां जालें आनी तेंच्यांनी म्हाजेर विश्वास दवरून म्हाका एक तिकीट दिल्ली आहा. सगळ्यात प्रथम हांव आमच्या पार्टीचो अध्यक्ष दामू नायक सर हेचे आभार मानता. त्याच्या उपरांत आमचो गोंयचो डायनॅमीक चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत यांचे आभार मानता. तसेच सगळे आमचे कार्यकर्त्यांच्या बळावर आम्ही प्रचंड बहुमतान जिखतले अशी आमकां आशा. तुम्ही फाटली कितलीशीं वर्सां तुमचे घराणे राजकारणांत, तुम्ही राजकारणांत, कितें दिसता तुमचे कितें खंयचे विशय प्रलंबीत आसा जे तुमी झडपी जाल्या उपरांत फुडें काडटले? पयलीं म्हजो बापूय 20 वर्सां पयलीं उपसरपंच आसलो. त्याच्या उपरांत म्हजो भाव झेडपी जाल्लो. आतां म्हाजी मिसेस धारगळ पंचायतीची एक मेंबर आसा आनी आतां एक म्हाका पार्टीन म्हाजेर एक विश्वास करून म्हाका एक हे दिल्लेली आसा, एक संदी दिल्लेली आसा. तेची हांव सोने करतलो. खंयच विकासाच्या बाबतींत हांव खंयच कमी पडचो ना. वयरे आमचे BJPचें सरकार आहा, गोंयांनी आमचे BJPचें सरकार आसा आनी येता त्या 22 तारखेकय आमचे हेचे झेडपीचे आमचे BJPचे फूल पॅनल येतले. आनी डेव्हलपमेंट म्हणटा तो आमचो एक व्हडलोसो प्रॉब्लम ना. प्रॉब्लम आमचो हा फक्त रोजगारी प्रॉब्लम आसा. तो चडांत चड हांव तेचेर फोकस करतलो. तुमचो हांगा आमदार आसा भारतीय जनता पार्टीचो. आमदाराचें कशें सहकार्य मेळटा सगळें? म्हाका दोनूय आमदार आहा ते भरपूर सपोर्ट आसा. ह्यो आमचो माद्रेचो आमदार आहा तो आमचो गांवचोच आसा आनी म्हाजो मित्र आहा तो. आनी तेचो सहकार्य म्हाका हे पूर्ण आहा आनी तेच्या सहकार्यान हांव तसो पळोवंक वयची जाल्यार हांगा म्हाका भरपूर लीड मेळटली. तसो म्हाजी आमदार आमचो दयानंद सोपटे तोय बरोबर आसा. तसो पेडण्याचो आमचो आमदार आमचो प्रवीण भाई आहा तो सुद्दां आसा. तिगांचो म्हाका भरपूर सहकार्य आहा. BJP बरोबर MGPचे कार्यकर्त्यांक घेवन तुमी वांगडा वयता, कारण युती ही ह्या युतीन तुमकां MGPचो कितलो फायदो जातलो हांगा? तसो पळोवंक वचशी जाल्यार दोगांयची आमचे 88,000 वोटींग आसा. 3 पंचायती आतां जावंक ती तुये, पार्शे आनी विंडोडा हे जीत बाईच्या हितून आसा आनी आमचे धारगळ आहा ते प्रवीण बाईच्या हितून. टोटल पळोवंक वचल्यार 16,700 आमचे वोटींग आहा. दोगांयचो म्हाका सेम तितकोच फायदो जातलो. कितली लीड मेळटली? हांव सांगता म्हज्या मते तरी म्हाका एक 6,000 तरी लीड मेळटली इतकी म्हाका आशा. 6,000 लीड घेवन तुमी फुडें वयतले. तुमकां आनीक एक प्रश्न असो की तुमकां खबर आसा गोंयांत पेडण्या म्हणटा ते विकासाच्या बाबतींत आतां खंयच फाटीं व्हरूंक ना. प्रत्येक फावट विकास जाता. मानवी विकास जावपाक तुमी कितें प्रयत्न आनी करतले? पयलें म्हणजे हांव सगळे सेल्फ ग्रूप आहा तांकां तेंचे कितें प्रॉब्लम आहा ते पयलीं हांव हँडल करतलो. मागीर आमचे अशें रोजगारीचो कितें आतां पळय तुवें इंडस्ट्री आहा ती आमच्या जीत बाईच्या हितून आसता. तेचें जें विजन आहा तें यंग विजन आहा. म्हणजे सगळ्यांक आतां भुरग्यांक फुडें घेवन काम करपाचें तेचें विजन आसता. आतां IT आहा ती आमच्याच हितून येता, तुवेंनच येता. हेतून आमचे जीत बाई आहा न्हू तेचें फ्युचर कितें आहा न्हू भुरग्यां बद्दल तेचो प्लॅनिंग कितें आहा न्हू हे कोणाकच कळचो ना. हे तुमकां आनी एका वर्सांत सगळ्यांक कळटलें कितें आहा तें. तुमी 6,000 लीड म्हटली, ही विरोधकांक हिंट? ना तशें हांव विरोधकांक कमी धरिना, पण म्हाका म्हाज्या कार्यकर्त्यांच्या बळावर हांव तुमकां एक विश्वास दिता. तुमकां खबर आसा गोवा फॉरवर्ड आसा, हांगा आम आदमी पार्टी आसा, तेतूंत तुमचो प्रचार चालू आसा. कितें दिसता तुमचो प्रचाराचो कॉन्फिडन्स वेगळोच आसा? कारण प्रचाराक भरपूर गर्दी जाता. ते वटेन गोवा फॉरवर्ड आपलो प्रचार करता, आम आदमी पार्टी आपलो प्रचार करता, RGP जो आसा हांगा कॅन्डिडेट, हे सगळे 4 कॅन्डिडेट आसतना तुमी तुमचें स्थान वयर दवरता. हेचें कारण कितें? कारण म्हणजे आमचे डायनॅमीक चीफ मिनिस्टर आहा प्रमोद सावंत हेंचें काम तुमी पळयल्यात. आनी तशें पळोवंक वयशीत जाल्यार आमचे दोनूय आमदाराचें तुमी काम पळयल्यात. जीत बाईचें जावं प्रवीण बाईचें जावं कोणाचें काम तुमी पळयल्यात. तेच्या बळाचेरच हांव तुमकां सांगता हांव एक 6,000 लीड घेतलो. तुमच्या पूण विरोधकाक हांव कमी मानिना. सो तुमी ही फ्रेंडली फायट म्हणटा? हय फ्रेंडली फायट. हांव पर्सनल अशें कोणाची ना, हांव ही फ्रेंडली फायट.
तुमच्या मतदारसंघात खंयचे जे प्रोजेक्ट आसा ते फाटले कितलींशीं वर्सां प्रलंबीत आसा आणि तुम्ही येवन ते पयलीं प्राधान्य दितले त्या प्रोजेक्टाक? ना आमचे दोनूय आमदार समर्थक आहात कामां करपाक. हांव तांकां फक्त एक तेंको दितलो. हय. खंयचें काम उरलां? ना तशें पळोवंक गेल्यार कितें उरोंक ना. हां. तशें तेंचे हेचे आमचे डेव्हलपमेंटाच्या बाबतींत आमचो प्रोजेक्ट कसलेच इनकम्प्लीट उरोंक ना. हय. म्हणजे तुमकां एका वटेन BJP धारगळ वटेन, एका वटेन तुमकां MGP हे सगळो सपोर्ट तुमकां आसा. सो 22 तारीख जैत निश्चित करपाचें. हय हय हितून ती मात्र शंका ना. हे आशिल्ले नानू हरमलकर जांच्या वांगडा आमी उलयताले, धारगळ मतदारसंघाचे कॅन्डिडेट, भाजपाचे कॅन्डिडेट, जे खरें म्हळ्यार कितलींशीं वर्सां भाजपाचें काम करता, भाजपाचे निश्ठावंत कार्यकर्ते म्हणून तेंचे कडेन पळयले वता, अशें नानू हरमलकर हांच्या वांगडा आमी उलयताले. त्यांचो प्रचार असोच चालू रावतलो. 20 तारीख मेरेन तुमी तेंचे प्रुडंटार आमी तेंचे अपडेट्स जे आसा ते वारंवार तेंची डोर टू डोर कॅम्पेनींग आमी कवर करीत रावतले. तुमी पळयत रावात प्रुडंट. देव बरें करूं.